तर आयज सांजे मेरेन नव्या सरकाराच्या शपथविधीची तारीख थारपाची शक्यता आसा। हे विशीं चड म्हायती दिवपा खातीर आमचे वांगडा आसात आमचे प्रिन्सिपल कॉरेस्पॉन्डंट बाब प्रतीक परब। प्रतीक बाब, गोंयांत भाजपाचे कमळ फुलतले हातूंत दुबाव ना। तुमकां कितें दिसता, आयज कितें कितें घडामोडी जावपाची शक्यता आसा? बिरेस्तारा भाजपान 2022च्या वेंचणुकेचो निर्णय आयलो, तातूंत 20 आमदार वेंचून हाडले आनी आपलो शेक गोंयान कितलो चलता हे दाखोवन दिले। आता सध्या तांचे ऑब्झर्वर बीन गोंयान येवन सगळ्या जे वेंचून आयल्या त्या आमदारांच्या वांगडा बसका घेवन तांच्या मनातले जे विचार आसात तांच्या वांगडा प्लॅनिंग करतले की फुडें वाटचाल कशी ती। पण भाजपान दिल्ल्या स्टेटमेंटा प्रमाण देवेंद्र फडणवीस जो गोंय प्रभारी भाजपाचो ताणें दिल्ल्या स्टेटमेंटा प्रमाण 20 आमदार अधिक 2 मोगो पक्ष आनी अधिक 3 अपक्ष अशें मेळोन भाजप 25 आमदारांचे सरकार घडयतले अशें म्हणून अशें तांणी सांगलां। त्या भायर तांणी काल पत्रकार परिशदेंत देवेंद्र फडणवीसान काल पत्रकार परिशदेंत अशेंय सांगलां की केंद्रांतल्यान एक ऑब्झर्वर किंवा प्रभारी आनी एक येतलो आनी भाजपाचो प्रभारी येवन ह्या सगळ्या आमदारांच्या वांगडा एक भासाभास करतलो की एकूण ही फुडली वाटचाल कशी, म्हणजे सगळे सरकार स्थापन करता आसतना मंत्रिमंडळांचे वाटप, मागीर जे हेर महामंडळां वाटप, हे सगळ्यो गजाली असतात। तर ह्या फावटी खुबशे जाण अशे सरप्रायझींग फर्स्ट टायम वेंचून आयल्यात। तर तांची उमळशीक बरीच वाडिल्ली आसा की तांच्या पत्रांत कितें पडटलें काय म्हणून। पण ऑब्झर्वराचे आनी एकय व्हडलें काम आसा, तें म्हणल्यार बाबूश मोन्सेरात आनी जेनिफर मोन्सेरात हांची तिडक कमी करपाची। काल बाबूश मोन्सेरातान पत्रकारांचे कडेन उलयतना एक गजाल स्पश्ट केली की भाजपाचे केडर, भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी पणजे आनी तालिगांव तांकां मदत केल्ली ना म्हणून। बाबूश ह्या पक्षा खातीर, भाजप पक्षा खातीर कितलो म्हत्वाचो हे ताज्या कडेन आशिल्ल्या सिटांचे प्रमाणूच सांगता। ताजो मताधिक्य आशिल्ली जी सिटां आसात तालिगांव, सांताक्रूज, मागीर आपले पणजी, ही सिटां कितली म्हत्वाची हे भाजपाकूय खबर आहा। भाजपान काल बाबूशाची समजूत घालपाचो यत्न केला, पण बाबूश समजला काय ना हेजेर अजून मात क्लॅरिटी ना, अजून क्लियर ना। पण आयज तो ऑब्झर्वर जो येतलो तांचो केंद्रांतल्यान, तो सरकार स्थापने वांगडाच बाबूशाक कसो थंड करप, बाबूशाक परत आपल्या भाजपा वटेन कसो फावरान हाडप हेजेरूय तो काम करपाचो आसा। आयज ती बसका जाले उपरांत शक्यता अशी आसा की गव्हर्नरा कडेन एक लेटर वतले भाजपाचे की ते क्लेम घालप आसता की आमच्या कडेन मेजॉरिटीचे गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक आमच्या कडेन ताकद आसा। ते गव्हर्नरा कडेन दितरी गव्हर्नर मागीर जनरली गव्हर्नर तांकां इन्वाइट करता की तुम्ही गव्हर्नमेंट फॉर्मेशनाक तुम्ही येयात आणि गव्हर्नमेंट फॉर्म करात। मागीर तेज्या उपरांत शपथविधीचो दीस थारप ह्यो सगळ्यो गजाली येतात। काल सीटी रवी हांणी स्टेटमेंट केल्ल्या प्रमाण आनी तशें गोंयांत खरेंच आसा पळोवपाक गेल्यार की 2012च्यान सर्गेस्त आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारांच्या नेतृत्वा सकयल 21 भाजपाचे आमदार वेंचून आयिल्ले। हे भाजपा खातीर इतिहासीकूच एका भशेन, कारण भाजपा 2, 3, 7 अशे इल्ले आमदार करत गोंयान वाडिल्लो पक्ष। भाजपाचो खरो तसो ठसो गोंयान केन्ना 2002 किंवा 1994 पयलीं नाशिल्लो। तर भाजपा इलो करून वाडून आयज 2012 21 पावलो, तेन्नाय तांणी 3 अपक्षांक घेवन 3 अपक्ष आनी मोगो पक्षाक वांगडा घेवन 25चे सरकार केल्ले आनी त्या भायर आतां परत एक फावट 3 अपक्षांक घेवन आनी मोगोचे तांकां लेटर मेळ्ळा अशें म्हणटात, ते सपोर्टाचे लेटर मेळ्ळा, ते घेवन ते एक 25 आमदारांचे एक भक्कम सरकार निर्माण करपाचो तांचो प्रयत्न आसा। एका भशेन हे हिस्टॉरीक की सलग एका फाटोफाट 3 फावटी एकाच पक्षान केन्नाच गोंयान सरकार घडयल्लें ना, ते भाजपान शक्य करून दाखयल्लें आसा। काँग्रेस दुसऱ्या वटेन काँग्रेस बॅकफुटाचेर आसा। काँग्रेसीच्या अध्यक्षान काल उलयता अशें म्हणलें की आपूण दिल्लो राजिनामो तो स्विकारचो आनी आपल्याक ह्या पदा वयल्यान रिलीव करचो अशें गिरीश चोडणकारान पी चिदंबरम
हांकां गोंय प्रभारी आशिल्ले वेंचणुकेचे तांकां सरळच सांगले तर काँग्रेस पुरायपणान बॅकफुटार आसा राष्ट्रानूय बीन काँग्रेस सध्या बॅकफुटाचेर आसा अशें दिसून येता कारण तांकां जी राज्यांची वेंचणुको जाल्यो थंय तांकां व्हडलीशी कामगिरी करपाक बरी कामगिरी जावंक ना तांगेली आयज सांज मेरेन हे सरकार स्थापनेचेर सगळे निर्णय जावंक शकता शपथविधीक अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह येवपाची शक्यताय आसा अशें सुत्रां कडल्यान कळटा पूण आजून ताजे विशीं पक्की कन्फर्मेशन ना गोमंतक टीव्ही आयज कंटिन्युअसली ह्या सरकार स्थापणूक आणि जे भाजपाचो जो दावो आसतलो सरकार स्थापणुकेचो ताजेर कंटिन्युअसली अपडेट दीत रावतले आणि राजभवन आता सगळी एक्शन राजभवनाचेर शिफ्ट जातली हातून कांयच दुबाव ना. प्रतीक तुका ह्या बद्दल आमकां म्हायती दिवपाक देव बरें करूं म्हणटा.